दैजिवर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदलिके. कोंकणी वॉकी टॉकी कार्यक्रमाक स्वागत. अप्रूप आमी हे कोंकणी वॉकी टॉकी कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडून येता आणि आज वॉकी टॉकी कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडून येवच्या की एक प्रमुख कारण आसा आणि आमच्या समुदायांत एक वळखीचें नांव, एक प्रामाणीक नांव आणि बहुशा आमच्या युथांक एक आदर्श जावन आसचें नांव आणि तें जावन आसा लॅन्सलॉट पिंटो बिजय. एक कॉर्पोरेटर लॅन्सी म्हणून आमी ताका मस्त जाण साबार जाण वळखता. फाटल्या 40 वर्सां तावन तो कॉर्पोरेटर जावन आसा. फाटल्या 40 वर्सां तावन हें आमच्या युवा जाणांनी आयकुवची बारीक गरज आसा. 1983 फर्स्ट टायम आपल्या 25 वर्सां प्रायर म्हळ्यार 25 एजांत तो पॉलिटिक्साक येता आणि तो कॉर्पोरेटर कंटेस्ट करता आणि थंयसर विन जाता आणि ताजे उपरांत 40 to 42 इयर्स तो कॉर्पोरेटर जावन आणि एक फावटी MLA ताणें कंटेस्ट केल्लें आसा. विविध जबाबदारी ताणें जोडिल्ली आसा. MCC बँकांत डायरेक्टर जाल्लोय आसा आणि ताच्या की विशेश जावन एक समाज सेवक तो जावन आसा. आश्रया म्हणलें आश्रम तुमी आयकलां बिजयंत. दुबळी अनाथ चेडवां भुरग्यांक तो पोसता. दावे मनशार शिकाप ताजें तें आश्रम दिता. आज लॅन्सलॉट पिंटो हांगासर येवंक कारण कित्याक म्हळ्यार ताज्या 40 वर्सांक आमी आमच्या समुदायान ताणें दिल्ल्या सेवे खातीर ताका एक थँक्स म्हणजे देव बरें करूं म्हणजे आनी ताजी 40 वर्सांची ही जर्नी हें पयण कशें आसलें म्हणून तुमकां कळयचें ह्या उद्देशान आमी हांगासर येयलां. आज हे कार्यक्रम कुळूरच्या एका रिसॉर्टांत रेकॉर्ड जावन आसा. हांव लॅन्सलॉटाक वेलकम, देव बरें करूं. लॅन्सी बाबू एक हंबल मनीस आणि बहुशा ताज्या इतल्या व्हडल्या राजकीय पैणांत एकच एक काळें कत नासतना कांय कॉन्ट्रोवर्सी नासतना फकत लोकांची सेवा मात्र म्हणून ताजो ध्येय काणून तो मुखार वचून आसा आणि आतांय तेंचं काम तो मुखार वचून आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन तुका सगळ्या समुदाया तर्फेन. तूं एका समुदायाचो मनीस न्ही, तूं एक राजकीय मनीस, कॉर्पोरेटर, तूं सगळ्यांचो मनीस. पूण अभिमान आमच्या समुदायाक कित्याक की म्हळ्यार आमच्या समुदायाक तुवें जायतें तुजी देणगी तुवें दिल्याय. आमी उलोवन वेच्या की पयलें फस्टकत हांव कॉर्पोरेशनाच्या तुज्या वावरा विशयांत उलोवंक आशेता. 1983 तूं पयल्या फावटी कॉर्पोरेटर जालोय. ताजें बॅकग्रावंड कशें म्हळ्यार खंयच्या कारणा खातीर तूं राजकीयाक आयलोय, कोण इन्स्पिरेशन, तुज्या फॅमिलीन कोणी पॉलिटिशियन आसले गी आनी पयलें तावनी तूं काँग्रेसांत आसाय गी या दुसऱ्या पार्टींत आसलोय? 1981-82 मोस्ट हांव 18th हांव गल्फाक गेल्लो, बायरेना गेलो. थंय ती कशें म्हाका बोलायकी म्हळ्यार थंय बरें जावना वेदरांनी पुरो पाटी येयलो. बॉम्बे काम केलें एक डॉकान, फिशींग डॉकांत. थंय 1-1.5 वर्स काम केलें. तशें म्हणटा आसतना मँगलोर ती कशें त्या टायमार उदकाचें एक प्रॉब्लम स्टार्ट जालें आनी त्या वेळार तें बॉम्बेचें कामी सोडलें हांवें आनी सीदा मँगलोर येवन एक सेवा कित्याक म्हळ्यार एक भुरग्यांक सगळे क्रिस्तांव आनी एक नॉन कॅथलीक भुरग्यांक ओट्टू करून एक क्लब केलें हांवें. ओके. एक क्लब करून त्या वेळा जनार्दन पुजारी फायनान्स मिनिस्टर आसलो. ओके. वय त्या वेळा ते लोन मेळ्ळा जालें जनार्दन साला मेळ्ळा म्हणून. तातूंत दुबळ्यांक मिशीन करचें, शिवींग मशीन आनी दुबळ्यांक बूक म्हणचें तें पुरा सर्वीस करून स्टार्ट केलें 1981-82 82 तेंत मस्त प्रॉब्लम उदकाचें प्रॉब्लम जाल्यार तीन टँकर्सांनी उदक सप्लाय केलें. तशें लोकांच्या हाका त्या वेळार मस्त लोक तांकां ते म्हळ्यार दर एक सिट्युएशन पळयतना बेजार. एक टँकर येताना एक लायन सादारण 300 मीटर लायन एका कोळशे उदकाक तितलें आतां पळयता आमकां ते बिजापुरान पळयता ती तर सिट्युएशन 1981-82 आयिल्ली खोडयल आसली. ते आमच्या म्युजियम एरियान त्या म्हळ्यार आमचे मँगलोर एक कडेन डावन एक कडेन अप. तशें आमचें तेणें म्युजियम तेणें तें उदक तेनातलें काल एक आयल्यार 1 घंटो म्युनिसिपालिटीचें उदक येतलें कॉर्पोरेशन. सो ते सिस्टम केल्ल्यान लोकांक ते बूक तेंचे मिशन दिलें. ताच्या उपरांत एक 2 वर्सां उपरांत इलेक्शन जालें. इलेक्शन अनावंस जालें कॉर्पोरेशनाचें. वय इलेक्शन काय म्हळ्यार कॉर्पोरेशन जाल्यार इलेक्शन जावना तें फर्स्ट टायम इलेक्शन कॉर्पोरेशन मँगलोर कॉर्पोरेशन अनावंस जालें उपरांत फर्स्ट टायम इलेक्शन. 18 जाल्लें तें कॉर्पोरेशन. 83 अनावंस केलें इलेक्शन. त्या वेळा पयलीं सकट कॉर्पोरेशन जालें एक्सेप्ट मँगलोर बशा म्हाका की एज जावन नासली.
पेंडींग जालें ते ऑक्टोबरान तेळा 25 मिनिमम जायले ओके ओके तेळा अनाउन्स जालें आनी बीजेच्या काँग्रेस लिडर्स जालें म्हळ्यार म्हाका एक पॉलिटिकल इंट्रस्ट जालें म्हाका अशें पॉलिटिकल स्पीच आयकुनचें म्हणलें ओके 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 येवन मैदानाचें स्पीच आयकुनचें पॉलिटिकल ते बरें इंट्रस्ट जालें ते तेळा ते जेन्ना धाडटा आनी आलें बरें जालें मैदानाक स्पीच आयकुनचें म्हाका भारी इंट्रस्ट आहे पॉलिटिकल तशें ते तेळा इलेक्शन अनाउन्स जालें म्हाका आनी बीजेच्या तो मॅक्सिम जॉर्जी आनी परत तांणी कारण म्हाका वत्तान सदाशिव भंडारी आपुणले एक फावटी राती सदाशिव भंडारी कोण काल आसलो पयलींचो आमचो ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट तो पयलींचो मेयर आमचो भंडारी म्हणून आनी ते जाल्यार एम एल ए कोण आसलो ब्लेजियस ब्लेज साल ते येले ताचे उपरांत म्हाका तांणी आनी ब्लेज येवपाचें घरा येयलो ती एक आमची रिटा वाचपा तिणें ब्लेज आपल्या ताका सीट दिवचें म्हणून तेळा डॉक्टर दिसतलो न्ही तेळा डॉक्टर दिसतलो तर म्हाका मागीर आमी हांकां सांगचें नाका म्हाका कांय ना ती मेरी बाई म्हणी आसली ती येयली भारी इंट्रस्ट तेगाय की जॉर्जी आनी काल मॅक्सिम आनी मेरी बाई म्हणून तेगायनी म्हाका वता वस्त हेजेत तेजेत कडेक भंडारीचें जालें अनाउन्स जालें ब्लेज मागीर कडेक पुजारी कडेन जालें सीट जाली पूण सीट जाली पूण हांव खालें म्हळ्यार एरियाक गेलो म्हाका एरिया फर्स्ट टायम एक कडेक गुंडाय ते कापी काडून बरा तांचेर हांवें येवन रडचें म्हाका नाकातालें खा लागलें हें काल्याक जाय इलेक्शन कोणाक जाय अशेंच आसतालो हें कोणाक इलेक्शन म्हाका सद्दां राती येताना म्हाका टेन्शन म्हाका ते आने उंडी मागीर कापी गाड ते बरें एरिया पळयतना ती गुंडायची एरिया एनिवर्सरी बरी पोणी एनिवर्सरी पूण ते दळा मागीर कशें विन जालो विन जाल्यानंत उडासा कितल्या वोटांनी विन जाल्लो म्हणून फर्स्ट एक 1000 चिल्लर वोटां वय ते दळा लीड बरी आहली एक 500-600 लीड आहली तितले डिफरन्स आसली हय ते दळा विन जालो विन जावन फर्स्ट टर्म जालें बरें जालें सदाशिव भंडारी फर्स्ट मेयर जालो ओके हय ते जाल्यार बरें युनिट आमची 41 काँग्रेस कॉर्पोरेट आसली आमच्या त्या टायमार हय मेजॉरिटी फुल्ल आसली तशें बरें काम केलें जालें सगळ्यांचें तशें सेशन जावन म्हणजे 7 टर्म कशें जालें म्हाका ना 7 टर्मांत तूं एक पावटी चलोव ना हर एका पावटी तूं विन जावन गेलो आनी बीजेंत एक तुका एक समाधान दिवचें तसलें व्हडलें काम केल्लें बीजे मार्केटींत हांवें केली मार्केट केल्लें ओके बीजे मार्केटींत म्हाका एक जोझफ आरान्ना आमचो एक्स कावन्सिलर आहलो ताणें एक फावटी म्हाका आपयलें लॅन्सी हांव पयलें बॅग काडून हर एक घरा येतलो रेशन कार्ड हें पूण कांय प्रयोजन ना तुका एक सांगता तूं एक बरें काम करीचें कालें सर सांगा म्हाका म्हळ्यार तो काद्री एरिया म्हळ्यार बीजे मार्केटीचेर तो कॉर्पोरेट जावन आसलो हांव इशिले एरियाचो पूण तो कामाक येनासलो तो एज जाली ताणें तो म्हाका सकट म्हजे सांगलो लोक की सांगता येतलो मागीर कालें सर बीजे मार्केट तूं एक्वायर कर म्हणलो ओके सो आय proposed equation in council. So it will take, I think, so something equation for Bangalore and Bangalore own personal galon. On that time, I was the deputy mayor. Okay. त्याला पुरा बँगलोरचे युडी सेक्रेटरी पुरा काउंट पर्सन वचून ते फायल परांड विजय मार्केट स्टार्ट केली ओके तूं मेयर जालो ना डिप्टी मेयर जालो 2024 तांतो पूण 40 वर्सां कॉर्पोरेटर जावन तुका मेयर कित्याक आनी की जावना म्हणलें एक हें ना म्हळ्यार आजकाल 2 टर्माचे मेयर जातात आनी तांतूं हें आसा कॅटेगरी आसा न्ही म्हळ्यार रिजर्वेशन आसता बट जाल्यार एक सरप्रायज कित्याक आनी अजून तूं मेयर जावनाय म्हणून तुका कालें म्हणटा तशें कांय ना म्हाका तांतूं मेयर रावन तूं काम कर करेक्ट पूण एक आतां जशींत असलें कॅटेगरीन ताका आयलें लेडी आहली ताका प्रिफरन्स दिलें आनी रिजर्वेशन तर बोणक्यांची आसतात रिजर्वेशन आसता शशीधर हेगडे येयलो आनी देवणशे हें बरा थोडें कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्लें पण ताजो इल्लोसो गलाटो जाल्लो पण म्हाका आय एम नॉट टेन्शन बिकॉज टेन्शन ना तूं एक्सपेक्ट करूं ना म्हळ्यार तुवें हुद्द्या खातीर काम ना टुडे ऑल्सो आय नॉट एक्सपेक्ट ऑल द पोजिशन्स ते पोजिशन एज आहे लागीं एज आहे पोजिशन जावन तें जावन एज आमी जावन हांव नेवर हांव कोणाचे पांय धरून या तशें करून हांव कोसाना म्हाका करचें म्हूण आतां रियली हांव सरप्रायज्ड 7 टर्म कशें काडले म्हूण कशें काडले हय हांवें तशें म्हणलें फकत हाका मंडळ देवाचें मंडळ एक ब्लेसींग तें लोकांचें ब्लेसींग लोक एक तुका एक कोणी जावन दी एक कॅथलीक ऑर नॉन कॅथलीक देव तुका बरें करून दी म्हणटा इनवांचें देवानी केड्डे मालपाड म्हणटा सो दॅट इज इम्पॉर्टंट आमी केलें काम कितें केलें आसा आपणें तें एक म्हाका सॅटिस्फॅक्शन हांव आतां दिसाक एक काम करता
राती न्हिदतना एक कोणें सांगलें आसा सॅटिस्फॅक्शन बरी न्हीद पडटा बारी बारी एक अपूर्बायेचें एक मॅसेज आमच्या सगळ्यांक कितें खाली युवा जाणांक या भुरग्यांक मात्र म्हणून न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी जें खंयचें काम करता तातूंत आमी एक्सपेक्टेशन दवरना जाल्यार बहुशा आमकां फाल्यां सकाळीं कोणीय थँक्स म्हणना जाल्यार बेजार ना आमकां बेजार जावचें कित्याक म्हळ्यार आमी एक्सपेक्टेशन दवरता आमी केल्ल्या कामाक ताणें थँक्स म्हणचे म्हाका सलाम मारीचे आनी जिणी बरूड आसा दवरीचे म्हणून या बरें चिंताप लेन्सी बाब आतां 2004 एक बरो अवकाश आशिल्लो तुका तुज्या पॉलिटिकल करियरांत एक स्टेप वयर वचोंक म्हळ्यार 2004 इलेक्शन जाताना आमकां विधानसभेक मंगळूर क्षेत्रांत तुका टिकेट मेळिल्ली आसा वय आनी थोड्या वोटान व्हडले कांय 4000 वोट सलवालो ते दाडा योगेश भट्ट कंटेस्ट केला पूण खाली त्या टायमार म्हाका खाली 15 दीस मात दिले करेक्ट 15 days म्हाका काल म्हळ्यार एक कॉन्ट्रवर्शियल म्हळ्यार म्हाका सीट दिवचे दुसरे कॅन्डिडेट्स आसले ते लास्ट मिनट पुजारीच्या एक प्रेशरान ती सीट मेळ्ळी म्हाका बट 15 days म्हाका ते सगळ्या मनशांच्या घरा वचून म्हाका जावना त्या 3 दुसऱ्यांत आसलें त्या म्हणून ते 4000 वोट मेळ्ळे लोकांनी दिले एक ब्लेसिंग म्हाका 100% तितले 4000 खाली 4000 मात्र डिफरन्स म्हळ्यार एक 2000 वोट तुका मेळिल्ले जाल्यार तूं विन जाता आसलो कोण न्ही एक फावटी एका वाटेन सांगचें जाल्यार तें बरें एका आतां चिंता हांव विन जालो जाल्यार म्हाका ते आयच्या ह्या पॉलिटिकलांत ते म्हाका नाका जातलें म्हळ्यार ह्या आयचे पॉलिटिकल सिच्युएशन म्हळ्यार तितलें एनकरेजींग ना बहुशा बदलावण्याची गरज आसा पूण हांगासर एक सवाल येता सदावत जाण एक फावटी MLA कंटेस्ट केल्ले मागीर फाटी येनात कॉर्पोरेशनाक या दुसऱ्या हाका फाटी येनात ते थंय जावन मुखार वचूंक उत्त पळयतात तुवें मागीर परत्यान अटेम्प्ट करूं नाय ना हांवें नाका फाटी आयलोय ताच्या उपरांत जेर लोब आसता ताका सपोर्ट केलो आमी केल्यार आतां करनासा आमी आमचे काँग्रेस जावन आमी कितें करूंक आसा तें आतां नेक्स्ट करता तातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना फाटी तुवें सांगलें बरी हुद्द्याची हाची कांय तुका आशा ना पूण हांगासर बारी एक इम्पॉर्टंट गजाल आयचे आमच्या समुदायांत आमचें व्हडलें उणेपण कितें म्हळ्यार आमकां पावर ना आमच्या लागीं पावर ना आमच्या लागीं पॉलिटिशियन नात आमच्या लागीं स्ट्रॉंग काले म्हणटात एक गव्हर्मेंट ऑफिसर्स नात आसले रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत नवे यंगस्टर्स येनात खुशेची गजाल म्हळ्यार एक भुरगें IRS जाला आनी एक जड्ज जाला आनी एक जड्ज एक दोगां आसात बट ते पावनात समुदायाक पावनात पूण पॉलिटिकली उलोवचें जाल्यार आमच्या यंगस्टर्सांक आमी डिस्करेज करूंक जायना पूण तांकां येवंक एनकरेज करीचे पूण एनकरेज करीचे म्हणटना आयचे पॉलिटिकल ड्रामा पळोवन आमचे यूथ येवंक आयकनात कितें सांगूंक अशें येता हितून आतां आमी हांवें सगळ्यांक कोणाय म्हणजे आतां PUC गेल्या उपरांत कोणाक भुरग्यांक सांगता युथांच्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक या म्हज्या फ्रेंड सर्कलाक खंयचें तुमी इनवनचें जावन दी ए नॉन कॅथलीक जावन दी सांगचें हांवें KS करा IAS करा तें तुमकां स्कोप आसा कित्याक म्हळ्यार कॅथलिकांक आमच्या अंत कोणी नात IAS नात KS नात कोणी नात देखून आतां कांय ना भुरग्यांक इंजिनियर आनी डॉक्टर मेडिकल दोनूच पूण बारी थोडे फावटी हांवें म्हज्याच दुयेक सांगले फावटी शी इज व्हेरी इंट्रस्टेड केस जावचें तें काल ना तांचें ताणें MBA केलें शी गॉट अ फर्स्ट रँक इन MBA सो ते दुबय गेले केला अशेंच सगळीं भुरगीं अशें केल्यार देखून हांवें काय म्हणचें भुरग्यांक युथांक आतां करप्शन आसा म्हणून भुरग्यांनी केदाळे युथांनी तें इग्नोर करूंक जाय एज इनवॉल्वमेंट चेंज हाडीचे जाल्यार तांणी एजे भुरग्यांनी युथान येजे या युथ चिबडा भुरग्यांनी येजे IAS करीचे KS करीचे आनी पळय आतां म्हणून थकड काले विचारलें पळय सायबा तें करप्शन जाता करप्शन म्हणून आमी वगत बसूंक जायना आनी फ्रेश जावन कोण येतात तांकां मस्तू काले फ्रिडम आसता फायट करचें एक पावटी त्या सिस्टमा भितर रिगोन आमी खंय शिरकोन पडल्यार मागीर भायर येवंक कश्ट पूण एकदम बेभिरान नासतना देवल्यार आमी बदलावण करयत हांवें जायत्या कडेन उलयतना आमच्या युथांचे सवाल इतलेंत आमकां IAS IPS करूंक जाय पूण सिस्टम तशी आसा आमी करप्ट काले पॉलिटिकल लिडरांची सुटकेस वयचे तांकां सलाम करीचे पूण हांगासर एक चेंज करिना जाल्यार चेंज आमच्या युथा जावनूच येना जाल्यार ही सिस्टम कंटिन्यू जावनूच येता खंय आमी सिस्टम चेंज करची गरज आसा पूण तूं एडवायस दिताय आमच्या युथांक खंडी जावन तांणी इनवॉल्व जावचें तांणी KS IAS ह्या पॉलिटिक्सांत सांगचें न्ही हांवें करप्शन भितर जर रावल्यार आमचे टॅलंट आमी यूज करून तें करूं आमी करीचें सो म्हाकाय देवान ते टॅलंट दिल्यांत ते यूज करनासा सेवा दिवन करनासा
ते इम्पॉर्टंट जायचे आता आम्ही ते करप्शन केन्ना जाल्यार म्हाका काही म्हणजे मर्यादा उरता लोकां मुखार आतां हांव तुमी म्हणजे सांगता उलयतात हांव मुखार उलयतां बिकॉज आय एम नॉट काम हांव म्हणजे जिणेंत 40 years हांव कोणाकडेन पयशे काडून गेलो ना त्याच कारणा खातीर तुज्या पॉलिटिकल करियरान काळें ना ना तशें कांय न्ही हांव भायर जाका एगेन्स्ट आसा देखून म्हज्या लायफांत तें ब्लेसींग म्हाका मेळ्ळां देवाचे विशेश देणे लोकांचें ब्लेसींग आसा म्हाका वय पूण आमच्यांत थोडेच लिडर आसात आमच्या समुदायांत आतां एक आयवन डिसोजाक एक बारीक कश्टान एक MLC मेळ्ळी जे आर लोबो एक पुढचे MLA जाले ते सोडले जाल्यार व्हडल्या मट्टार पार्टींत कोणी पोजिशनी व्हडले काण गेल्ले दिसानांत कारण कितें म्हळ्यार आमचे लेथर्जी न्ही आमकां हे पॉलिटिकल पार्टी आमी 2% म्हणून आमकां कॅर करनात तशें कांय न्ही पूण थोडे पटी आतां आयवन जावन ताच्या इंट्रस्टान तो मुखार गेले आनी ताका एक तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या आदले पटी तो MLC जालो ते पटी MLC जालो तो मुखार येता बेश्ट आनी एक मनशां आतां आमचे कॅथलीक मनशे आतां मँगलोरान कोणाक MLC ताका एकलो दिलो सगळ्यांक जायना मुसलमान देर आर आतां जॉर्ज आसा ते कॅथलिक्स मुस्लिम्स आनी परत आसा तशें कांय आमकां पार्टी म्हूण कांय करना न्ही आमकां कितें जालां म्हळ्यार आतां मायनॉरिटी म्हळ्यार मुस्लिम्स आनी क्रिस्तांवूच हांगासर चड आवाज करता ऑफकोर्स जैन्स आसात सीख आसात ते बारीक उणे आसात पूण म्हाका दिसचे प्रमाणे तूं आतां एकच पार्टेंत लॉयल जावन आसाय पूण क्रिस्तांवांक त्या पार्टेन जस्टीस केलांक म्हणून भोगता गे तुका थोडे पटी सर्कमस्टन्स हर एक सांगते म्हणनाका थोडे पटी सर्कमस्टन्स करूंक जायना थोडे पटी आमी म्हणचे थोडे पटी सांगतना एक पटी केलां ना म्हणना थोडे पटी सर्कमस्टन्स त्या हाका संदर्भ सिच्युएशना प्रकार जायना हय पूण हांव केदाळाई सांगचें आसा आमच्या युथांक तुमी पॉलिटिक्साक येया फॉरगेट अबाउट पार्टी खंयची जाय तुमी चूज करा आमी काल एकच पार्टी जावन एकच पार्टीचे गुलाम जावच्या बदलाक सगळ्या पार्टींत आमचे मनीस आसात जाल्यार फाल्यां सकाळीं खंयचो सरकार आसा थंयसर आमचो वॉयस आसा हें म्हजें चिंतप आमी लोकां मुखार दवरतना थोड्यांक इल्लें बेजार जाल्लें आसा दुसऱ्यांक पार्टेक सपोर्ट करता गी म्हणून ऑफकोर्स आमी माध्यमा मुखार एकाच पार्टेक सपोर्ट करूंक जायना इंडिविज्युअल आयडियोलॉजी दुसरी आसता पब्लिकार ती आमी फेस करूंक जायना पूण ल्हानसे बाबान सांगचे प्रमाणे युथांनी जायत्यांनी पॉलिटिक्साक येतजे आनी एक हांव बारीक इम्पॉर्टंट सांगता आमच्या युथ थोडे म्हणटात आमी आयल्यात आमकां MLA सीट मेळना पॉलिटिक्स येवचे MLA सीट मेळचे खातीर मात्र की न्ही आतां हांव धाकट्या प्रायर फिल्डाक आयिल्लो न्ही आमी म्हज्या 25 yearsan आयिल्लो आतां म्हजी एज जाल्या हांव हर एका फिल्डान आसा तशेंच हांवें तुमी सांगच्याक पार्टी न्ही आतां एकलो आतां दुसरे डिफरंट जनता दळ आसा आम आदमी पक्ष आसा ती पार्टी आतां लोकल बॉडी तुका वोट दिवचे तरी वोट पार्टी जायची आतां काँग्रेस जावन दी म्हणचें तुका काँग्रेसान तुका एक लोक दिता ती एक पार्टी हांव ताका दुसऱ्यान आतां तुका दुसऱ्या पार्टीन रावल्यार तुका लोकांनी वोट दिवचे न्ही आतां युथ हांवें सांगिना तूं त्या पार्टीन ह्या पार्टीन आमच्याच पार्टीन तूं कंटेस्ट कर म्हणून म्हणना पूण पार्टीज तुका स्टेट्सांत आतां आमी मँगलोरांत पार्टी खंयचे ना 2 पार्टी आसच्यो JDS मागीर JDS नंतर ना आतां काँग्रेस आनी BJP आसा पार्टी आसा दोना भितर एका पार्टी आसा करेक्ट ओके आतां आनी मुखलें कालें प्लॅन ल्हानशी बाब नेक्स्ट आतां ह्या वर्साचें कॉर्पोरेशन ह्या वर्सा कालें ताजी अवधी संपल्या नेक्स्ट इलेक्शन केदाळा आनी परत्यान तूं रावताय की कशें पळय नेक्स्ट इलेक्शन आतां मातशें एडमिनिस्ट्रेटर घालतात आतां ते गव्हर्मेंटाचे पॉलिसी मॅटर्स गुर्तना 6 months मातशें टायम आसा गव्हर्मेंटाचे हें दिला इलेक्शन करचें म्हणून तो नेक्स्ट इलेक्शन हांव कंटेस्ट करता रिजर्वेशन तें BJP आयलें जाल्यार पार्टी म्हाका सीट दिल्यार हांव कंटेस्ट करता डेफिनेटली हय आतां तुज्या वॉर्डांत या तुज्या एरियांत क्रिस्तांवचे दुसरे कोणी भुरगे तरणाटे वयर पार्टींत येवचे आसात गी लिडर्स या तुवें कोणाक नर्चर केलां गी ट्रेन केलां गी पार्टी आतां ट्रेन करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां इम्पॉर्टंट कालां म्हळ्यार सिट्युएशन वर्स्ट आसा आतां कित्याक करूना म्हळ्यार तें आतां सिट्युएशन वर्स्ट आसा आमचें गोत्ता तुमकां सांगिचें म्हणना हांव ओपन सांगना सिट्युएशन वर्स्ट आसा पूण नेक्स्ट हांव एका फीड करनासता नेक्स्ट हय आतां म्हणजे एक नेक्स्ट इलेक्शन जाल्यार नेक्स्ट एकल्याक कोणाक एकल्याक रेडी करनासता हय मुखल्या दिसा हय कित्याक म्हळ्यार आतां सिट्युएशन
हांव ते कशें गेलो जाल्यार तिका प्रॉब्लम आसा 100%. जाता वय वय थंय न्हू नासली एक सिटी कित्याक म्हळ्यार ना येता कित्याक म्हळ्यार हांवें केल्लें कामां मस्त कामां केल्या मस्त ते कामां सोडलें जाल्यार ते मागीर दुसऱ्यांनी एडवांटेज काडून तितलें. हां 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 ओके 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 पूण अजून तुका लोकांचो बरो संपर्क आसा बरो सपोर्ट आसा ते जात भेद कांय नासतना देव सगळ्यांचे नॉन कॅथलीक जावं दी कॅथलीक जावं दी मस्त सपोर्ट आसा ओके. पळय तांचे प्रॉब्लम. यस लॅन्सी बाब आमी पॉलिटिक्सा विशयान उलयलें आतां तुज्या समाज सेवे विशयान दिल्लें उलया. आश्रया फाटल्या 20 वर्सां जावन न्हू तूं चेडवां भुरग्यांक शिकप दिवन आसाय तांकां फ्री रावून आसाय. तुज्या आश्रया आश्रमा विशयांत आमकां इल्लेशें ब्रीफ कर. आश्रया 20 इयर्स ह्या वर्सा 20 इयर्स जातात म्हणजे आश्रम बांदून. तातूंत पयलें मस्त भुरगीं येतात 20, 25, 30 भुरगीं येतात. आतां इल्लींशीं उणीं जाल्यांत तीं भुरगीं रायचूर तिशिल्या सायडींतल्यान मानवी त्या सायडीन येतात. थोडीं भुरगीं आवय बापाय नातलीं आसतात. थोडीं भुरगीं आवय आसता बापाय ना या बापाय आसता आवय थोडीं आसतात. आनी थोडीं भुरगीं डिजायबल्ड कंडिशन आसता तांच्या घरांनी पळयतना बारीक बेजार जाता जेवंक गत आसा तांकां हांव कालें करता म्हळ्यार आतां म्हज्या सकट मॅनेजमेंट म्हजे मिसेस पळयता. वय सकाळीं येता सांजेर येता आनी ते भुरग्यांक ते फ्री जेवण आनी वस्तूर शिकप सकट आमी दिता. वय जेवण थंयच रांदतात तेंच रांदता ते वॉर्डन आसा ते रांदता आमी बरें जेवण दिता आमी हर एक आयतारा आमी चिकन करता आनी मासली आनी बरें सकट बरें जेवण दिता आमी. आनी आतां दनपारां जेवण इस्कालान मेळटा तांकां बेसी उरता सांजेर येता आयतारा पुरो आमचें इस्काल नासल्या संदर्भार तुमी घरा ते आसतात. कितलीं जाणां कामाक आसात वॉर्डन एकली आसा आनी आमची वो आसात मॅडम येता म्हजी मिसेस येता रांदूंक आनी पुरो तितलें वॉर्डन रांदता. 9 भुरग्यांक विशेश कांय ना. आतां 9 भुरगीं आसात. तशें आमी एक्स्ट्रा आसल्यार तेज्या पयलें पुरो आनीक भुरगीं हेल्पाक आपयता ना पूण आतां तशें कांय ना. हय हें तुवें आश्रम सुरू केल्लो उद्देश कशें तुका एक तुमकां सांगचें जाल्यार हांव एक 4.5-5 वर्सां त्या टायमार म्हजी आवय सरली. सो आमी 7 जाणां भुरगीं म्हाका एक आवयचो मोग मेळूना आनी त्या टायमार हांव कितेंय म्हाका एक भोगता त्या दाळ मस्त आमकां एक बरी सेवा केल्या मेळ्ळें सोशल वर्क केलें आनी कॉर्पोरेट जालो. त्या टायमार आतां वो जागो ते नातालबाई म्हण ताका कोणी नात तिणें म्हाका दिलो देखून तें आश्रम स्टार्ट केलें. आनी त्या दाळ फादर बर्नार्ड डिसोजा म्हण आलो फादर ताच्या एका बऱ्या उद्देशान ताणें म्हाका मस्त कुमकन हें स्टार्ट करून केलें. आनी मस्त हांव त्या दाळ त्या टायमार दुबय अबुधाबीन गेल्लो म्हजे वेलविशर्स म्हजे फ्रेंड्सान तांणी इल्लें हेल्प केल्यान तें आश्रम बांदलें. आतां तें अशें कंटिन्यू बऱ्या तरान वचून आसा. आतां कोण तुका अशें हेल्पानी कांय मेळटा की कोणी करता थोडे तांदूळ दितात थोडे बर्थडे करतात तशें आनी म्हजे वेलविशर ते थोडे म्हयन्याक इल्ले हेल्पानी करतात ना पूण तो कोणाय वचून हांव डोनेशनांनी कोणाय काणी विचारना. हय ताणें दिल्लें काण घेता ते कोणें आयिल्ले पळोवन त्या भुरग्यांक पळोवन दरबटे ते तांकां दितात काले म्हणून आनी बर्थडे आसता दरबटे भुरग्यांचे आनी जेवण धाडटात ती सेलिब्रेशन करतात भुरग्यांक. ओके 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 बरें. आतां तुज्या फॅमिली विशयांत मिसेस वय ती हें पळयता मिसेस म्हज्या सकाळीं आश्रमाक येता दरबटी सांजेर ते आसता. मागीर म्हजे धूव आनी जावय आनी तशें पूत आनी सून आनी ताका म्हजे नात ती दुबय आसात. ओके आमी घरा दोगांत आसा. ओके दोगां भुरगीं न्ही आमी दोगां आसा म्हणजे दोगां भुरगीं आसात. एक चेडको एक चेडो ती दोगांय दुबय दोगांय काज जालां ती दोगांय दुबय आसा. बरें. आतां तुज्या ल्हानशा फॅमिली विशयान सांगलें आश्रमाच्या विशयान सांगलें पूण गव्हर्मेंटाचें हेल्प कांय आश्रमाक मेळना कांय ना काणगुंजे तसलें कांय कांय ना पूण रिस्ट्रिक्शन मस्त आसा. हय तांकां ते इस्काल्या भायर सरतना तांकां ते सदां सायन करूंक आसा. मागीर रुल्स रेगुलेशन्स तांकां काल जेवण दितात तुमी ते पुरो पट्टी धाडूंक आसा. वय स्ट्रिक्ट आसा. आनी आमी सिस्टम आसा आमकां पुलिसांनी येतात तांचे एक विजीट करतात तांचे बरें रिपोर्ट आनी दिवंक आसा आमकां स्ट्रिक्ट आसा. डिसिप्लीन जोर आसा पूण बरें एका वाटेन सिस्टमॅटीक. बरें. आतां 40 वर्सांच्या तुज्या कॉर्पोरेटान मेजर पार्ट तुज्या लायफांत तुजें कालें पब्लीक सेवात जावन येयलें आनी तुज्या पोटाच्या व्याप्ती खातीर तुवें कालें काम करना येयलें. हांव LIC एजंट जावन आसा. तशेंच आतां तितलें म्हाका पॉलिसीज मेळना बारीक उणें आनी म्हाका तें खालें म्हळ्यार थोड्यां कडेन विचारल्यार ना म्हणचें हांवें ताका दिल्या म्हणटात हांवें परत ताका दिल्या म्हणटात. ते LIC म्हणटा आसतना आतां ती कशें LIC विशयान ती आतां मस्त स्किम्स आयल्यात. दुसरे कंपनीज इन्शुरन्स आयल्यात. आतां LIC चड काण घेना कोणी. मागीर म्हाका काल म्हळ्यार म्हजें एक प्रॉब्लम काल म्हळ्यार म्हाका कोणें विचारतना
ना म्हळ्यार बेजार ना म्हळ्यार ना म्हळ्यार बेजार जाता देखून तशें आसता कशें उणें आसा पूण इल्लें कमिशन परत येता आदलें पयलें परत दिल्लें इल्लेशें कमिशन येता आनी रियल एस्टेट इल्लेशें हें रेंटाक ना एक जागे खंय दाखयलें कोणें म्हाका म्हणलें खंय दिल्लें म्हणजे पर्संटेज 2% 3% तें बरं कांय ना कित्याक म्हणल्यार म्हाका पर्संटेज ना तूं पर्संटेजान बिलीव करना हय कोणें दिल्यार काण घेता कित्याक आमचें जिवन आसाचें देखून हांव वता पूण नॉट म्हणजे दुसऱ्या वाटेन हांव कोणाचे 5 पयशे काणयना हें रियल एस्टेटांत प्रोफेशन कडेन घेता. ओके आतां 40 वर्सांनी तुका ह्या पॉलिटिकल करियरान जावन एज अ कॉर्पोरेटर जावन दी तुका मस्त चॅलेंजींग म्हणून कशें बगुल्लें आसा कांय इन्सिडेंट्स उडासाक आसात की मस्त चॅलेंजींग म्हणून बगुल्लें तसलें थोडे पटे चॅलेंजींग म्हणजे म्हाका इलेक्शन वेळार कंटेस्ट करता आसतना म्हाका विन जायत बघचें तें एक तें म्हळ्यार सगळ्यांनी विन जावंकूच कंटेस्ट करचें पूण तें एक चॅलेंज म्हाका एक चॅलेंज व्हडलें चॅलेंज जालें बीजे मार्केट करचें म्हणून मार्केट केलें हांवें मस्त चॅलेंज आतां आनी एक व्हडलें प्रोजेक्ट आमची आतां ड्रेनेज तोडान वळटा विजेंत आतां व्हडले ड्रेनेज सगळें तोडान वळटा म्हळ्यार तोडाक सोडून दिवना तें पुरा राजा कालवे आसा पळय तातूंत पुरा ड्रेनेज येता खंय न्हू एजे शेट्टी हॉस्पिटल आतां कुंटिकान न्हू आमच्या बीजे येता म्हळ्यार रोहन सिटी आसा ताच्या त्या तोडांतल्यान पुरा येता तें म्हणचें हांवें आमचें घर लागीं आसल्यार आमकां बेजार जालें पूण ते लोक काय करता बेजार रावला आतां प्रोजेक्ट्स एप्रूव जाले आदल्या हप्त्यान एप्रूव जाले येवच्या सोमार येवच्या 10 दिसांनी आमी तें फावंडेशन घालना आतां 7.5 crores 7.5 करोडाचे हे प्रोजेक्ट एप्रूव जालें आतां येवच्या 10 दिसांनी आमी काम स्टार्ट करता. कितलो टायम लागता तें काम फिनीश काम करूंक 3-4 म्हयने पूण पावसा पयलें आमी एक रीच आमी स्टार्ट करता तें रीच पायस कंपाउंड जावन केएमसीन आनेगुंडी जावन कुंटिगांव आसाचें तें फास्ट काम करता आमी पुरा इन्स्पेक्शन पुरो जालां करून तें आतां हाची ट्रंक लायन म्हणटा ते ट्रंक लायनान केल्यार म्हाका ते प्रॉब्लम सॉल्व जाता ड्रेन म्हाका इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम म्हणल्यार ड्रेनेजचे मात उरले म्हणजे एरियान कांय तितले प्रॉब्लम ना रोड्स आनी परत सामा आसात कांय ना बरें आसात. ओके आनी कंपेर करतना 40 वर्सांचे पयलेंचें तें डेव्हलपमेंट आनी त्या दाळा कशें आसलें आतां कोडयालचें रूपच बदललां तें हांवें सांगचें न्ही आतां म्हजे एरियाचें हांवें सांगचें न्ही लोकांक सांगचें कशें आलें म्हणून कशें इम्प्रूव जालां म्हणून तशें जाता. एक्चुअली एका कॉर्पोरेटराक मेन जबाबदारी काले आसता म्हळ्यार लोकां थंय आतां MLA जाल्यार ताजी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता आनी तातूंत काले म्हणटा डेव्हलपमेंटाची आनी आसता तुमकां खाली डेव्हलपमेंट मात्र की या खली पुरो रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता. कॉर्पोरेटरान फस्ट सिवीक एम्युनिटीज पळयचे ओके वॉटर फस्ट ऑफ ऑल उदक दिचें सेकेंड ड्रेनेज UGD प्रॉब्लम सॉल्व करचे मागीर रोड्स पळयचे इम्पॉर्टंट तांकां घरा वचूंक वाट आसा की म्हणून पळयचे हे पुरो आनी दिवे लायट्स ते इम्पॉर्टंट 4 कामां कॉर्पोरेटरान करचें केल्यार नॅचरली अशें पुरो सगळे एक 60 कॉर्पोरेटरांनी सगळे 60 कॉर्पोरेटर म्हणून एक 40 कॉर्पोरेटरांनी बरें काम केलें जाल्यार आतां चिंतल्यार रावल्यार मँगलोरान तितलें प्रॉब्लम आसचें ना दिसता म्हाका तें वय पूण हांगासर आनी एक चॅलेंज तुमकां आसता ऑफिशियल्सां कडेन तुमी कम्युनिकेट करतना म्हळ्यार आजकाल ओपनली आमी सांगचें म्हणना म्युनिसिपालिटी म्हणटाना ऑफिसर्स म्हणटाना करप्शन आसतात आनी तातूंत कोणाकी आमकां नांव हें करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार एका 3-4 म्हयने पुढचे लोकांक रेड जावन भितर पडटात भायर येतात आनी एक संवयत जावन गेल्या तसलें तुका कांय चॅलेंजीस तुज्या तूं कॉर्पोरेट लायफान कॉर्पोरेटर जावन आमी कारें करचें आमी आतां सांगचें जाल्यार सगळे करप्शन आसता वयर जावन जाल्यार सकयल करप्शन आसा आमी कोणाड उलोवचें आमी उलोवंक गेले एकल्यार उलोवंक जाता एकलो सम आसतना आनी दुसरोच आसता आतां काले म्हणटा आमी काले म्हळ्यार आमी तें जावन आयल्या आमी दिवन आयल्या एकलो ऑफिसर आसा तो काल हांवें तें दिवना न्ही हांवें तें दिलें करता आमी कितें करता आतां लोक आयकता दरी येता लोक आयकता तें जावन भायर येता परतून येतात तें वय मागीर मेनली डॉक्युमेंटेशन आतां बर्थ सर्टिफिकेट जावं दी डेथ सर्टिफिकेट जावं दी या दुसरे या जाग्याक संबंदीत जाल्लें ताच्या बाबतींत तुमकां मस्त काले म्हणटात आसतलें लोकांचें रिक्वेस्ट ना आमकां त्या जाग्याचेर येवना पूण आमकां इम्पॉर्टंट बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट येता आमी कितें करूंक आसा आमी तें हेल्प करता आनी एक काले म्हळ्यार इम्पॉर्टंट काले म्हळ्यार थोडी पटी एक डेथ घरा जाता एक तरणाटो एक घरा सरता त्या काल म्हळ्यार डॉक्टर सर्टिफिकेट दिवचे वस्तू तें कितें स्ट्रिक्ट आसा
पूण हॉस्पिटलान सरल्यार हॉस्पिटलाचे कम्युनिकेशन्स तेंट येता डायरेक्टली तेंट येता हॉस्पिटलांत येता पूण ही ओल्ड एजान जाल्यार घरा आमी थोड्या मनशांक घरा डॉक्टर येवन डॉक्टरांचा सर्टिफाय ते पूण आतां म्हणल्यार ते MBBS डॉक्टर ताणें सायन केलें सील करीचे सिस्टम ती आतां एका सर्टिफिकेट 100 रुपया आसले पयले आतां एका सर्टिफिकेट 50 रुपया जाल्यात कितले जाल्यात 50 रुपीज पूण 50 रुपीचा सर्टिफिकेट मेळटा गे मेळटा देतात मेळटा पूण आतां काल जालें प्रोफेशन पुरा कालें घेता तो एक आमच्यांत क्रिस्तांव आनी मुस्लिमांत नांव दितना इल्लेशें हे मिस्टेक जाता स्पेलिंग मिस्टेक आसता हय त्या मिस्टेक करेक्शनाक कोर्टाक वचचें पडटा नांव कुडचें पडटा आतां म्हजें नांव लॅन्सलॉट एंटनी रोनाल्ड पिंटो आतां पासपोर्टांत एंटनी रोनाल्ड तें घालचें पडटा जाल्यार आमी ते खंयचें 2 नांव कशीं हेजी तें आधार कार्ड काडून आनी कोर्टाक वचप तशें जर्जी ऑर्डर करता ते ताचें नांव एंटनी रोनाल्ड ऍड करा म्हणून पळय वकिलांक पयशे येता ओके बरें लान्सी बाबू आमी जायते उलयल्या तुज्या पॉलिटिकल करियरा विशयांत आश्रया विशयांत आनी तशेंच पर्सनल बट अखरेक आमच्या दैजी वर्ल्डाच्या विक्षका खातीर हाऊ सॅटिस्फायड यू आर म्हळ्यार कितलें मट्टाचें सॅटिस्फॅक्शन तुज्या कामांत तुका मेळ्ळां म्हळ्यार 40 वर्सांनी तुका कालें एक करीज आसलें म्हजें हांव करूंक जावना या आनी मुखार हांव करतां अशें कांय आसा की या रिग्रेट कांय आसात की बेजाराय कांय आसा की खुशी आसात त्या विशयांत कितें सांगूंक आशेताय म्हाका आज संतोश जाता दैजी वर्ल्ड आयल्या उपरांत ह्या सोसायटींत आमच्या मंगळूर दैजी वर्ल्ड तुमच्या सगळ्या वर्ल्डान तुमची एक एनावन्स जाता पब्लीक करता ही एक दृश्य माध्यमा मुखांत मुस्त्रांक कुमक जाल्या मुस्त्रांक दुबळ्यांक आतां तुमी एका दुबळ्याच्या विशयांत घालतात एक पिडिएस हॉस्पिटलां आसा घालतात तुमच्या दैजी वर्ल्डान घालतात तें दान येता तें तुमच्या मुखार येयलां देखून सगळ्या लोकांक तुमकां एक देव बरें म्हणून थँक्यू वेरी मच फॉर युअर गुडनेस आनी काल म्हळ्यार म्हाका डिस्गस काय आतां मेयर मेळना ते म्हण म्हाका बेजार कांय ना कित्याक हॅप्पी आसा दिसता हांव हॅप्पी आसा हॅप्पी आसा म्हाका कांय टेन्शन ना कांय ना पूण एक तटपट्टी आमच्याच मनशांनी आमकां एक एक साम उलटेंत केलें जाल्यार बेजार भोगता आमचेच पांय वट्टान बेजार जाता तितलें मागीर दुसरें कांय ना पूण तें सांबाळता तें चिंता ना एक 5 मिनटां गी 10 मिनटां चिंता पूण कांय ना त्या स्टेजींत भायर आयल्या उपरांत आमकां कळना पूण म्हाका हॅप्पी आसा आनी कॉर्पोरेशनाचीं कामां समाज सेवा कामां फॅमिली आय एम व्हेरी हॅप्पी देखून आज हो एक संदर्भ तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका अवकाश केल्याकच तुमकां देव बरें करून करता बरें लान्सी बाबू मुखल्या तुज्या जिविता बरें मागता विशेश जावन देव तुका बरी भलायकी दिवन दी आतां इतलीं वर्सां काम केल्ल्या उपरांत आनीकी आमी तुजे तावन व्हडलें कांय एक्सपेक्टेशन करूं जायना पूण आमी तुका इतलें मागयत की बरी भलायकी दिल्यार डेफिनेटली तुका आनीकी लॉंग म्हळ्यार पॉलिटिक्सांत रिटायरमेंट म्हणल्यार भार येवं आनी रिटायर जावचें समान तें रिटायर जाल्ल्या कुडले मनीस काल जाता मागीर टायर्ड जाता देखून आनीकी तुका बरें काम करचें तसली सकत दिवन दी आमच्या समुदायाक आनीकी बरेंपण जावं दी आनी तुज्या मुखांतर आनीकी युवा मुखेली तुज्या मार्गदर्शनान उदेंव दी आमच्या समाजाच्या सर्व युवकांक एक इन्स्पिरेशन जावन एक स्फूर्ती कित्याक म्हळ्यार पॉलिटिक्सांत 40 वर्सां करता नासतना कशें रावयेत करप्शन मागीर नासतना या दुसऱ्यांक आलें हुद्द्याचे आकांक्षा नासतनाय कशी सेवा करयेत म्हणून आमकां लान्सी बाबान दाखोवन दिलां पॉलिटिक्स इज पॉवरफूल टूल कालें म्हणटाय विदाउट दॅट तुका कॉर्पोरेटर जावन नातुल्लोय जाल्यार तुका इतलीं कामां करूंक जायना 100% हय ते कॉर्पोरेटर पॉलिटिकल मुखांतर म्हाका हें काम जालां देखून हांव पॉलिटिकल नॅचरली आसचेंच पडटा कोणी जाल्यार इंडिविज्युअल काम बारीक कश्ट आसा आनी तें इंडिविज्युअल काम केलें जाल्यार तें हे सोशल वर्क करूंक जायना ताची सेवा करचें ताणें दुबळ्यांक हेल्प करचें ताचेर बिकॉज पयशे आसाचे त्या मनशाक आमकां पयशे ना जाल्यार आमी कॉर्पोरेशन मुखांतर एक सेवा दिवन आसा ताका एक देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच थँक्यू वेरी मच मोगाच्या विक्षकांनो येदोळ पर्यंत एक शॉर्ट मोटवें कोंकणी वॉकी टॉकी लॅन्सलॉट पिंटो आदलो डेप्युटी मेयर प्रस्तूत कॉर्पोरेटर 7 टर्मांत तो कॉर्पोरेटर जाला आनी एक पावटी MLA सीट कंटेस्ट ताणें केल्या थोड्याच वोटांनी तो चलवल्लो आसा जाल्यार एक परिपूर्ण राजकीय व्यक्ती समाजसेवक आनी आमच्या समुदायाचो एक मुखेली अनेक पावटी अनेक संदर्भार अनेक पर्सनालिटी सांगत आमची आनी तुमची भेट जातली पळयत रावा दैजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार